जीटीडीसी आणि गोय पर्यटन खात्यान गोयचे सगळे वेवसाय सोपयल्यात असो आरोप बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केला। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार आनी मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांच्यो समस्या समजून घेवन त्यो सोडोवच्यो अशी मागणी सुदीप तामणकर हांणी केली। स्मूथली थंयसर दूधसागर टूर ऑपरेटर जे आहा तेंची वेबसायट आहली www.दूधसागरजीप.com ह्या नांवान एक वेबसायट चलताली, ऑनलायन बुकींग चलतालें आनी त्या प्रमाणे हो सगळो धंदो तेंचो वेवसाय सुरळीतपणान सगळो चलतालो थंयसर। पूण आतां खंय तरी ही नदर लागलेली आसा तेन्ना तेंची मागणी आहा, तेंची म्हणजे आयज आमकां तेंच्यांनी ती सांगला त्या प्रमाणे तेंची मागणी आहा की जी तेंची वेबसायट पळय आहा पळय ती इमिजिएटली सरकारान रिजॉल्व करपाक जाय। www.दूधसागरजीप.com जी आहा पळय ती इमिजिएटली सरकारान रिस्टोर करपाक जाय। मागीर कावंटर जो आहा जीटीडीसीचो तो इमिजिएटली थंयच्यान काडपाक जाय, तो स्टॉप करपाक जाय आनी एग्रीमेंट जो ओल्ड कमिटीन म्हणजे 2 जाणां 3 जाणां फुडें सरून पळय जो केला हो इमिजिएटली टर्मिनेट करपाक जाय। तेका काय अर्थ ना, नॉलेन वॉयड जाता तो, कारण तेका रेझोल्युशन बी कांयच ना कमिटीचे, तेका लागून तो नॉलेन वॉयड जाता। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑनलायन बुकींग जे पळय पयलीं तेंचे आसले पळय तेंच्या वेबसायटीचेर ते परत करपाक दिवपाक जाय, अश्यो तेंच्यो 3 मागण्यो थंयसर आसा। हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन 5 मिटिंगो जाल्या खंय तरी आनी काल सुद्दां मिटींग जाल्या मुख्यमंत्र्या कडेन काल सकाळीं, आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें कितें की तुमी 1 म्हयनो चलोवन पळया। पूण आयज दुर्दैवान कितें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक कोण सिरियसलीच घेयना आनी मुख्यमंत्र्याचेर कोण विश्वास दवरपाक तयार ना। मुख्यमंत्री खंय तांकां काल आड्डोन सांगता आपल्याचेर विश्वास दवरा आनी 1 म्हयनो चलया, जर तुमकां 1 म्हयन्यान तर चल जायना जाल्यार आपूण तें बंद करता म्हणून। पूण दुर्दैवान मुख्यमंत्र्याचेर आयज विश्वास ना, कारण आमचोय ना, कित्याक लागून आमी तसो चवथी कडेन एक आंदोलनाचो इशारो दिल्लो, कट्टी घेवन मुख्यमंत्र्या दारान बसता। 3 तारखेक मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेतली आनी 20 तारीख सप्टेंबराची सगळे विशय कितें आहा पळय ऑक्टोबराचे ते रिजॉल्व करता म्हणून आमकांय आश्वासन दिल्लेलें। पूण खंय तरी आयज पर्यंत ते विशय खंयच सुटोंक ना। एक कितें नोटिफिकेशन 50 रुपयाचें येयला, तितूनय फक्त सगळी घोळ घालून कन्फ्युजना करून हांगासर दवरलेली आसा। आतां हे सगळें करपा फाटल्यान गणेश गांवकाराचो 360 रुपयांक लागून हो सगळो उठाठेव जी आहा पळय जीटीडीसीची ही फक्त 360 रुपयांक लागून चल्लेली आहा। हांव सदांच आरोप करता आनी आयजूय परत एकदां सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक की जे धंदे जीटीडीसीन किंवा गोवा ट्युरिजमान जे पळय हातीन घेतलेले आहा हे सगळे धंदे सोंपोवन उडयलेले आहा।